एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? तो थंबनेल पळोवन तुमकां कळ्ळां आसतलें कितले सरप्राईज आहा तुमकां सगळ्यांक. ओके, ते आमी मागीर उलोवया. ओके, तो ऑलमोस्ट घरची सगळी कामां जाल्ली आसा. ओके, आनी आतां म्हटलें मम्मी कितें करी करता आयज, ते रेसिपी तुमकां शेअर करूया. की म्हाका खूब जाणां म्हटलें की तुमच्या भशेन कितें करी बरी करता पळय ते आमकां शेअर करा म्हणून. जशी आमगेर करता पळय करी ते तुमकां हांव शेअर करता, पण आमकां ते खावन वाज येयलो. ओके, सो आयज मम्मीनी मुगाची करी करतली आनी बैंगन भरता. आतां बैंगन भरता हा पळय ते खूब भशेन आसता. थोडे जाण मसालो बिसालो घालून फोडणी बिडणी मारता, पण आमगे आयज करतली पळय मम्मी ते एकदम टेस्टी, सिंपल आनी क्विक जाता. चड मसालो बी काय लागना हेतून. हे बरें गरम केले आनी थोडेशें कितें घालपाचें आनी मिक्स करपाचें. सामकें इजी आसा, म्हाका ते खूब आवडटा. सो चितले की आयज मुगाची करी जशी आमगेर करता पळय ते आयज हांव शेअर करतले. मुगाची करी आनी बैंगन भरता. पयलीं किचनान या आनी हें सगळें करून घेवया पयलीं जेवण, कित्याक तें ना जाल्यार जायना. मेन जेवण रेडी जावंक जाय, नाजाल्यार मागीर रिती बाबा बेगीन येता कामांतल्यान. ताका लागून न्ही जेवण हांव पयलींच बेगीनच रेडी करून दवरता. मुगाची करी आनी भरता बी करून दवरया, जेवता आनी मागीर तुमकां सांगता कितें आहा तें सरप्रायज तुमकां. ओके, सुशेगाद बसून उलोवया आमी. ओके, तर या आमी किचनान. तो मूंग करी करपाक न्ही हांगा पळया मुगाक न्ही बरें स्प्राउट हाडून घेतला. बरें ताका स्प्राउट येयल्ले आसा. ओके, आतां न्ही हांगासर आयदनान न्ही उदक घातलां. आतां न्ही आमकां पयलीं मूग न्ही शिजोवन घेवंक जाय आनी आतां उदकाक न्ही उदीक न्ही आतां मातशें गरम जावंक जाय. ओके, आतां जस्ट दवरला. आतां मातशें गरम जालें की मागीर आमी मूग हितून घालतले. तो उदीक तापपाक न्ही मातसो टायम आसा. आतां पळोवया आमकां मसालो कितें लागता तें. सो हांगासर न्ही कितले घे म्हणजे एक वळतो अर्दो मगे असो व्हडलो आसलेलो ते किसून घेतला. आनी हांगा कांदे घेतला अर्दो. हांगासर घेतला मिरसांगो बिडगी. चड घेवप ना कित्याक आमकां करी न्ही चड रेड करप ना. सो हे मिरसांगो सारको आसा. आनी थोडेशे हे न्ही रोस्ट करून घेतला मेथी आनी मस्टर्ड सीड्स. आनी एक धाकटो चमचो हे घेतला धनिया कोथमीर आनी अर्दो चमचो हांगा घेतला हळदी पावडर. आतां हें सगळें न्ही आमकां मिक्सरान घालून थोडेशें उदक घालून एक फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. मागीर आमचो मसाला रेडी. सो उदक न्ही हांगा पळय बरें गरम जाल्लें आसा. तातूंत न्ही मूग घालता. घाल. सो आतां हांगासर न्ही एक कांदो घेतला आनी हांगा 2 टोमॅटो घेतला आनी कॅप्सिकम घेतला 2 कॅप्सिकम. सो आतां एक कॅप्सिकम घालप ना. आतां मम्मी कांदे आनी टोमॅटो घालतली. घाल. तो आतां न्ही बरें मिक्स करून घेवंक जाय. आनी आतां न्ही मूग न्ही बरें शिजोवन घेवंक जाय आमकां. ओके, फ्लेम हांगा मिडियम दवरात आनी मूग न्ही आतां आमकां बरें शिजोवंक जाय. हांगा न्ही मूग न्ही शिजली हे बरें. हय, मूग न्ही हांगा बरें शिजलेलें आसा. हे पळयात. सो आतां घालता हितून मीठ, चवीनुसार मीठ घालात. घाल. बरें मिक्स करया. आतां तातूंत घालता कितें घालता हां डब्बू मिरची घाल. की पयलीं घालप ना कित्याक ते न्ही बेगीन शिजता न्ही ताका लागून. इतले मातशे मोठे मोठे कापून घेतला आनी बारीक बारीक आसलेली आं सिमला मिरची इतली सायज बारीक बारीक. ओके, आतां न्ही मातशें ताका एक 5 मिनटां शिजोवन घेवपाचें बस पुरो इतलेंच. आनी हांगासर मसाला रेडी आसा. तो हांगासर न्ही 5 मिनटां जाल्ली आसा आनी कॅप्सिकम बी न्ही शिजलेलें आसा. ओके, ते मागीर आनी शिजतलें. सो आतां घालया मसाला पेस्ट. घाल. सो ऑलरेडी न्ही ते उदीक आसा. सो जितलें तुमकां पातळ जाय न्ही मिक्स करून घ्या आनी जितलें तुमकां पातळ जाय त्या प्रमाणे तुवें उदक घालूं शकता. घाल तें उदक घाल. चडूय हें पातळ करूंक जायना खंय हांव म्हणटा. मातशें दाट आसल्यार बरें. सो उदीक न्ही फक्त इतलेंच एक्स्ट्रा घातला की ऑलरेडी न्ही हेजें उदक आसलेलें तें उदक पुरो. सो हांगा मिक्स करून जाल्लें आसा आनी हें परफेक्ट आसा. हें पळय. सो आतां घालता थोडेशें कडी पत्ता. आतां हेका न्ही एक बरेंशें खतखतो हाडूंक जाय. ओके, मागीर कितें फोडणी न्ही गे मागीर लास्टाक ताका फोडणी मारूंक जाय लसणाचें. जाल्यार बरें जाता. इफ तुमकां नाका जाल्यार तुमी फोडणी ना मारल्यार जाता, पण लास्टाक हांव मारतलें. म्हाका फोडणी मारल्यार बरें लागता. आतां हेका बरेंशें खतखतो हाडया. सो हांगासर पळयात बरें खतखतो आयिल्लो आसा आनी करी न्ही हांगा रेडी जाल्ली आसा. गॅस बंद करता. आतां काय आमी फोडणी मारया लसणाचें. आमकां फोडणी मारूंक जाय. तेल तापलां हांगासर. आतां तातूंत न्ही लसूण घालता आनी लसूण न्ही एक मातसो ब्रावन जायसर आमकां भाजून घेवंक जाय. सो हें पळयात रेडी आसा तडका. आतां हातून घालया. बरोबर.
वास बरो येयलो घाल बरें वास येयले आतां ताच्या वयर घालता कोथमीर सो हांगासर मुगाची करी रेडी आं हे मम्मी स्टायल मुगाची करी आतां मिक्स करप ना तशें धापून दवरपाचें तो आतां करया बैंगन भरता सो हांगा घेतला वांगी एका न्ही आतां बरें तेल लावन घेतला तितलें फ्रेश ना न्ही तें मातशें सुकलां पयर हाडलेलें आमी तें आयतारा ओके आतां न्ही गॅसाचेर वयर धरून हें बरें आमकां भाजून घेवंक जाय आनी तेज्या वांगडाच न्ही चिली घेतला 3 हांव कट केलें तुवें ना न्ही कट करूंक जाय मम्मी विसरली अबे अशें कट लावंक जाय सावकास सो आतां हें न्ही बरें आमकां भाजून घेवंक जाय आनी हांगा मिरसांगो दवरला तो हांगासर पळयात हें बरें भाजून जाल्लें आसा ओके अशें आमकां भाजून घेवंक जाय बरें आनी हांगासर मिरसांगो भाजून घेतला ओके हें जाल्लें आसा आनी मेन न्ही जेन्ना भाजतना न्ही हांगा बरें कूक जावंक जाय जेन्ना अशें धरून न्ही ताका फ्राय करूंक जाय ओके हें जाल्लें आसा बंद करता मागीर ज्योच्या टायमार न्ही ताका कांदे बिंदे घालून मिक्स करतले दाखयता तुमकां मागीर हांव अबे आयलो ऋत्वीक कितें जालें रे मॅडम कसलें आयज हें आसलें तेंचें प्रायज डिस्ट्रिब्युशन स्पोर्ट्स बरें मेळा कितें तूं फर्स्ट काय सेकंड रे सेकंड सिल्वर सेकंड सर्टिफिकेट मेळा हेंचे टीचर सदांच स्पेलिंग मिस्टेक बरयता ऋत्वीक न्हू ऋत्वीक केला RI न्ही होपिंग रेस कसले हितून होपिंग रेसान तो सेकंड येयला वेरी गुड ऋत्वीक सांगा हाय म्हण पयली तुका टिफिन खावपाक कळना रे हे कितें रे आबाक दवरला खंय म्हाज्या डॅडीक हांव आतां खाता बरो मरे तूं काल हनुमानाक प्रायज मेळ्ळें चिड्डले हात काल हनुमानाक प्रायज मेळ्ळें आयज होपिंग रेस वेरी गुड चल कपडे काड एक लायक आहा ऋत्विकाक वेरी गुड सो हें आतां न्ही सालां बीन काडून घेवंक जाय आनी हें बरें थंड जाल्लें आसा आनी बैगन का भरता न्ही खूब भशेन करतात आमी हें सिंपल ओके आनी रोखडे येता थोडे न्ही गरम मसाला बिसला घालून न्ही खूब अशी फोडणी बी मारतात आमी ना सिंपल सो हांगा न्ही एक कांदो चॉप करून घेतला हे मिरसांगो भाजून घेतलेले आनी थोडी सोय घेतला क्विक जाता हें आनी खावपाक न्ही एकदम बरें लागता तर सगळें न्ही सालां अशें काडून घेवंक जाय हें पळया सगळें काडून घेतलेलें आसा आतां वयलें न्ही हें काडप हें बरें कूक जाला आतां न्ही बरें चिड्डून घेवंक जाय हे मीठ घालता थोडेशें तो मिरसांगो न्ही पयलीं दवरून घालता घाल कांदे घालता घाल सोय आतां न्ही बरें कालून घेवंक जाय आनी ते मिरसांगो हांव बरें चिड्डून घेवंक जाय हें पळयात आमचें क्विक भरता रेडी आसा आनी खावपाक एकदम बरें लागता ट्राय करा तुमी अशें ओके तो जस्ट जेवण जाल्लें आसा आनी ऋत्वीक न्हिदला भितर ओके तुमकां दाखयता हांगा सरप्रायज दवरला तो हें आसा तुमकां सगळ्यांक सरप्रायज ओके सांगता हांव डिटेल कितें तें जस्ट न्ही काल येयलें तें ऑर्डर दिल्ली आमी कितें करपाक सो जस्ट काल येयला सो हें पळयात सो फायनली जे आमी चिंतलेलें न्ही तें आयलें आनी लास्ट न्ही हांवें जानेवारी 1 एक विडियो केल्ले न्ही जानेवारी तेन्ना तुमकां सांगलेलें हांवें तुमकां लागून कितें तरी एक सरप्रायज दितलें म्हणून आमी म्हणजे एक गिफ्ट तुमकां सो तेन्ना तुमकां सांगलेलें ओके तो तेच आमचें प्रोसेस चालू आसलेलें तो फायनली काल येयला तें आनी हेतून न्ही गिफ्ट आसा तुमकां सगळ्यांक ओके तुमकां सगळ्यांक गिफ्ट आसा तो आमचें एक प्लॅन आसलेलें की आमच्या सबस्क्रायबराक जे आमचे विडियोज पळयता तांकां कितें दिवचें म्हणून अशें म्हाका दिसना अशें आयज पर्यंत कोण अशें केलां आसतलें एक युट्यूबरान आतां इतले आमचे लोक आसा की आमचे विडियोज पळयता आमचे चॅनल सबस्क्रायब केला आनी टायम काडून आमकां कमेंट करता तो ऑब्वियसली आमी कितें दिवचो तांकां ओके आजून पर्यंत हांव कितें व्हडलें युट्यूबर जावंक ना अजून जितलें म्हाजें जाता पळय तितलें हांवें केलां इफ फ्युचर इफ आनी बरें जालें न्ही आनी हेच्याकून बरें तुमकां हांव गिफ्ट दितलें
तो सद्या हें आयडिया आसा पळय, हें शिवाची आयडिया आसा, तेजी आयडिया हें. म्हाका इतलें काय आयडिया नासलेलें, तेणेंच चिंतलेलें पळय आतां आमचे लोक सगळे विडियोज पळयता, बरें आमकां व्यूज मेळटा, सो आमी कितें लोकांक कितें दिवंक जाय हय काय न्ही. सो तेणें तेजें हें आयडिया, आनी जेन्ना तेणें म्हाका आयडिया सांगलें पळय, म्हाका तेजें आयडिया खूब आवडलें. वचया म्हटलें फुडें, करया म्हटलें. ओके, खर्च जावनी पयशे प्रॉब्लेम ना, पण आमचे फॅमिलीक कितें तरी कितें दिवपाचें आमी. तो सद्या आमी 50 ऑर्डर केला. हें कितें तें हांव सांगना आनी तुमकां गिफ्ट दाखोवचें ना हांव. मागीर कितें सरप्रायज तुमकां दितलें न्ही हांव, तेन्ना तुमी ओपन करून पळयात. ओके, तर सद्या न्ही आमी 50च ऑर्डर केला. जेन्ना हें सोंपतलें पळय तेन्ना आमी आनीक ऑर्डर करतले. एक बारीकशी गिफ्ट आमच्या कडसून, खबर ना की तुमकां तें आवडटलें की ना तें खबर ना, पण आमच्या कडसून एक बारीकशी गिफ्ट. ओके, तो तुमचो मोग सपोर्ट आसा आमकां. इतले लोक पळयतात, बरे कमेंट करतात. हार्डली एक दोन लोक वायट कमेंट करता, बाकी सगळे लोक बरे बरे कमेंट करतात आनी बरे लोकूच मेळा म्हाका, आनी बरे लोकूच म्हाजे व्हिडियोज पळयतात. सो अशें काय म्हाका हें ना. ओके, बॅड कमेंट तितले म्हाका काय येना चडशी, पण सगळीं जण लोकां आहा पळय, जितले व्हिडियोज पळयता पळय सगळीं लोकां म्हाजी बरी आसा. सो म्हाज्या कडसून एक बारीकशी गिफ्ट. सद्या न्ही आतां गिफ्ट पॅक करूंक जाय, अजून गिफ्ट पॅक करूंक ना. ओके, तें उरला करपाचें. आतां तुमी म्हणटले आतां गिफ्ट दितलें कशें हांव तुमकां, सो सांगता तुमकां. सो जेन्ना आमी भायर वयता न्ही, खंय आसूं, पणजे आसूं, म्हापसा आसूं, खंय ना खंय तरी वयता न्ही आमी, कोण ना कोण तरी आमकां मेळटाच सबस्क्रायबर. तुमी ते पयलें आसतलें, शेअर केलां हांव तुमकां. कोणीय आसूं, खंय वस्तू, कोण ना कोण मेळटाच आमकां. सो आमी चिंतलां की आतां आमी खंयी भायर वयतले पळय, एक 4 गिफ्ट न्ही आमी कॅरी करतले आमच्या वांगडा एक बॅगेन. आतां हांव बॅग घेवन भोंवतलें, खंय भायर वयतलें पळय बॅग घेवन वयतलें हांव. तेतून एक 4 गिफ्ट हांव दवरतलें बॅगीन, आनी थोडे 4 गिफ्ट हांव कारान दवरतलें. ओके, जेन्ना आमकां खंय भायर गेले न्ही, कोण ना कोण आमकां मेळटा, समतें हांव तांकां दितलें. ओके, तो अशें आमचें प्लॅन आसा. आतां थोडे अशे लोक आसा की ऑलरेडी म्हाका मेळ्ळे. ओके, पण हांव तांकां आतां वळखता. जे लोक आमकां आतां मेळ्ळे पळय तांकां हांव वळखता. इफ नेक्स्ट टायम म्हाका ते सपोज मेळ्ळे न्ही खंय तरी, हांव तेंच्या लागीं वचून हांव उलयतलें. हय काय न्ही, तर तेंच्यांनी मेळ्ळे येवपाची गरज ना, हांव वयतलें लागीं. की चडशे लोकांक आतां वळखता हांव. ओके, तो हांव मागता की ते लोक म्हाका परत मेळचे, कित्याक म्हाका एक गिफ्ट तांकां दिवंक जाय. कोण कोण म्हाका मेळ्ळे ते. ओके, आतां सगळ्यांचे फेसीस म्हाका याद आसा, सो हांव तांकां मेळटलें. आनी थोडे लोक अशे आहा जे की एब्रॉड आहा, UK आसा, लंडन आसा, खंय खंय आहा, तांकां कशें येतलें. सो तांकां एकूच रिक्वेस्ट करता, जेन्ना तुमी गोंयांत येतले न्ही प्लीज येया तुमी आमगेर. ओके, आनी म्हाजी एक बारीकशी गिफ्ट तुमकां दिवंक जाय म्हाका. सो प्लीज या तुमी, जेन्ना तुमी गोंयांत येतले न्ही प्लीज मेळा तुमी म्हाका. ओके, खूब हॅपी जातलें हांव, कित्याक हें सद्या हें म्हाका सगळ्यांक दिवंक जाय. ओके, सद्या 50 ऑर्डर केला हांवें. जेन्ना हें सोंपतलें तेन्ना हांव आनीक ऑर्डर करतलें. खूब प्लॅन केले आमी हां, तुमकां कितें दिवपाक न्ही खूब अशें आमी प्लॅन केले, कितें दिवं चितलें. इतलें आमकां टायम गेलो सांगू तुमकां. तर फायनली एक येयलें तकलेन कितें तरी दिवपाचें. सो आवडलें म्हाका, आनी तें बी शिवाचें आयडिया तें. सो आवडलें आमकां. सो जालें एकदाचें. सो खूब आवडलें म्हाका. जेन्ना हांवें ओपन करून पयलें पळय म्हाका तरी खूब आवडलें. आनी हें हांव तुमकां थँक्यू म्हणटा की तुमकां लागून थंय जालां हें. आनी म्हाका दिसता की आयज पर्यंत अशें कोणी युट्यूबान केलां आसतलें, कित्याक युट्यूबान आमी अर्न करता हें बिकॉज ऑफ तुमकां लागून. तुमी आमचे व्हिडियोज पळयता म्हणून आमकां थोडें तरी कितें मेळटा. सो तुमकां तें कितें दिवंकूच जाय. सो आमी तुमकां विसरूं शकना, कितें जावं तुमकां आमी विसरूं शकना. तुमकां लागून आमी इतले वयर सरला. ओके, चॅनल ग्रो जाला, व्यूज मेळटा आमकां तुमकां लागून आमकां एक थोडें कितें पेमेंट मेळटा. की तुमी आमचे व्हिडियोज पळयता म्हणून आमकां पेमेंट मेळटा, नाजाल्यार आमकां कांय मेळचें ना. सो तुमकां कितें दिवचें हक्क आसा आमकां. सो त्या खुशीन न्ही हांव तुमकां हें बारीकशें गिफ्ट दिता. ओके, फुडें बरें जालें न्ही हेजेकून बरें तुमकां मेळटलें, टेंशन घेनाकात. ओके, प्लीज कमेंट करा की तुमकां हें आयडिया कशें आवडलें. ओके, आतां आमी वयतली टुराकूय थंय वयतली पळय आमी, थंय म्हाजे एक सबस्क्रायबर आसा, तेंगेर वयतलें हांव. तांकां हांवें सांगूंक ना की हांव तेंगेर येतलें बीन म्हणून, कित्याक आमचें सांगूं शकना थंय कशें कितें जातलें हें बीन. ओके, वयतना आमी कॅरी करतलें एक 2-3-4 आमी गिफ्ट कॅरी करतलें. थंयसर आनी कोणाक दिवंक जाय आमकां. तर आमचे एक सबस्क्रायबर आहा, थंय वयतलें आमी, पळोवया. इफ गेल्यार हांव व्हिडियो काडटलें, तांकां दिवंक जाय म्हाका. हांव तेंगेर वयतलें. आजून पर्यंत हांवें तांकां सांगूंक ना, तांकां सरप्रायज. ओके, आमचें आजून कांय सांगूंक शकना, फुडें जातलें न्ही दीस, ताका लागून एक दीस वयच्या पयलीं हांव तांकां कॉल करून सांगतलें की आमी येतलें म्हणून. सो वयतना हांव तें व्हरतलें गिफ्ट. ओके, सद्या न्ही म्हाका दिसता शिवनाथान 2-3 गिफ्ट पॅक केला. दाखयता तुमकां, पॅक करून दवरला ताणें, दाखयता. हें पळयात, अशें न्ही शिवनाथान न्ही पॅक करून दवरला. आनी थंय तेणेंच केलां वचून.
वचून त्याने ऑर्डर दिले मागीर म्हाका दिसता 8 दिसांनी आयला ते 8 दिसांनी हय 8 दिसांनी आमी वांगडाच गेल्ली दाखोवपाक म्हणजे चूज करपाक मागीर 8 दिसांनी आयले ते काल ताणें 3-4 बसून न्ही पॅक करून दवरला आनी खूब आहा ते 50 आहा तो सद्या आमी 3-4च केला की आतां आमी टुरा वयतले न्ही वयताना घेवन वयतले म्हणून आनी म्हाका ते गिफ्ट पॅक बीन करपाक कळना तोच बरो करता आनी ताका न्ही कामां बीन न्ही सारकें नीट आनी क्लीन जावंक जाय आं बेश्टे पेपर बी खंय वांकडे तिकडे लायले खंय वांकडे तिकडे कट केले ताका आवडना तो हांव आपुणूच करता हांव बरो कर म्हटलें आनी तेजें अशें आसा की जे कोण आमकां कोण बरें करता न्ही आमी तांकां बरें करूंक जाय असो तो म्हणटा शिव तेजें अशें आसा आतां पळय आतां तुमी आमचे विडियोज पळयता हय तो इतले बरे मोग दिता आमी तुमकां कितें दिवंक जाय न्ही तुमी आमकां दितात व्यूज दिता हे का न्ही सो आमी तुमकां दिवंक जाय न्ही आनी तेजें अशें आसा म्हणजे आपलें तो चिंतचो ना शिवनाथ म्हणजे आपलें तो केन्नाय चिंतचो ना की कितें घेवंक जाय बी म्हणून तो न्ही दुसऱ्यांचें चिंतता दुसऱ्यांक कितें दिवंक जाय इफ ताका लोकांनी बरें केलें न्ही तो तांकां डबल बरो करतलो असो तो आनी हे जाल्यार आयडिया बी तेजेच म्हाका तकलेन कांयच नासलेलें तुमकां कितें रिटर्न कितें दिवपाचें तो तेजे आयडिया आसा प्लीज कमेंट करा तुमकां आयडिया कशें आवडलें तें ओके सो होप तुमकां आवडलें आसतलें आवडटलेंच तुमकां हें म्हाज्या कडसून एक बारीकशी गिफ्ट तुमकां ओके सो बिने मेळा म्हाका सगळ्यांनी दिवंक जाय म्हाका तें ओके तो चला आयचो हो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार आनी हे सरप्रायज तुमकां आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करात शेअर करात आनी म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात तो मेळचे फालच्या व्हिडिओन टील देन बाय टेक केअर